हांगा चुरलमला त्या वायनाड गावाक जंय डिस्ट्रॉय जाले, जो लँडस्लायड येवन हांगा हजारो कुटुंबां उद्ध्वस्त जाली, त्या जाग्याचेर आमी हांगा आसात. बाजून तुमकां दिसता मिलिटरीन जो 30 तासां भितर जो ब्रिज बांदलो तोय तुमकां दिश्टी पडटा. माननीय सभापती, केरळाचे गव्हर्नर, तसेच श्रमधाम चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि सेवा भारती यांच्या संयुक्त विद्यमानान वायनाडाक जे विक्टीम आसा तांकां घर बांदून दिवपा खातीर सभापतीन जो संकल्प सोडला, त्याच्याच अनुषंगान काल हांव, विनय, आमचो राजू तशेंच प्रथमेश हांगा आयले. आमी आज सकाळी फुडें सेवा भारतीच्या मेंबराक मेळ्ळे, कारण माननीय सभापतीन ऑलरेडी लास्ट टाइम जेन्ना गव्हर्नरा बरोबर ते आयिल्ले ताणें तांचे बरोबर मिटींग घेवन एक आमी आणि सेवा भारती आमी मेळ्ळ ही घरां बांदपाची अशें ठरले. आणि त्याच अनुषंगान आज आमी सेवा भारतीच्या लोकां बरोबर मिटींग घेतली. आणि ताज्या नंतर ज्यो कायदेशीर सोपस्कार आसात, ज्यो घर बांदपाचे कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करपा खातीर आमी डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशनाक मेळ्ळे. डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशनान आमकां फुल कॉपरेशन दिले आणि ताणें आमकां सांगले की तुमी बांदात घरां, आणि जे लोक हांगा बेघर जाल्ले तांकां मदत करपाक आमचे वाटेच्यान संपूर्ण सहकार्य दिवचे हे जे आश्वासन आमकां डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान दिले. ताज्या नंतर आमी एक्च्युअली सेवा भारतीन जी 4 एकर जमीन आसा जंय आमी घर बांदपाक आसात त्या जाग्याचेर आमी पाहणी केली. सेवा भारतीच्या लोकांनी आमकां संपूर्ण सहकार्य दिता म्हण सांगला. आणि हे घरा माननीय सभापती आणि सेवा भारतीचे वांगडी हे सगळे एकठांय जावन पुढे आमी जेन्ना थोड्याच दिसात आमी घर बांदतले त्या वेळाचेर सगळो हो जो डिसिजन आसा तो माननीय सभापती सांगतले. आणि हांगा येवन आमी फुडें त्या 15-16 तारखेक जावं 20 तारखेपासून आमी प्रत्यक्ष घरां हांगा बांदपाक सुरवात करतले. हे सगळ्या आठावा भितर माननीय सभापतीन जो एक संकल्प सोडला, ह्या संकल्पाक सेवा भारतीन आणि केरळ ऍडमिनिस्ट्रेशनान आमकां संपूर्ण सहकार्य केला. आणि हेका लागून आमी सेवा भारतीचे अत्यंत आभारी आसात. माननीय सभापती मार्फत सेवा भारतीच्या सगळ्या सभासदांक, त्याचबरोबर केरळा ऍडमिनिस्ट्रेशन, केरळाचे गव्हर्नर अर्लेकर सर हांकां सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.